उदरगत करात मात कायदो मोडून उदरगत करू नका। गोय वाटोवपा खातीर तरणाट्यांनी फुडें येवचें असो उलो निवृत्त जस्टीस फर्दीन रिबेलो हांणी मारला। इनफ इज इनफ चळवळी खाला शेनवारा सांजे सवणात जाहीर सभा जाली। श्यामपुरुष देवळात जाल्ले हे बसकेत कारापूर सयत वेगवेगळ्या वाठारांतले शेकड्यांनी लोक आनी समाज वावुरपी आशिल्ले। जमिनी सुरक्षीत उरल्यो ना जाल्यार गोंयचें अस्तित्व धोक्यांत येतलें असो भंय लेगीत ह्या सभेत व्यक्त जालो। जे तुम्ही करतात कायदेशीर करा, कायदो मोडून न्ही, कायदो बदलून न्ही। आज गोंय जालें कितें? गेले ते 3 वर्सां हे सरकारान 3 4 कायदे हाडले। एक कायदो सेक्शन 72, एक कायदो 39A आनी एक विचित्र कायदो हाडलो की प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लँड्स म्हणून। म्हाका दिसता जेन्ना हांवें तो कायदो वाचलो म्हाका दिसलें एकदम बरें आमी कोण विरोध करतात म्हणून। पूण तातूंत म्हाका एक सेक्शन आसा की आमची शेतां जी शेतां ती तुमी रोयतात ती शेतां तरी झोनींग चेंज करून हाडली जाल्यार ती शेतां डेवलपमेंट जाता म्हणून। आनी आमच्या राणीन बाबान हें वाचूना की एक 91 आनी एक कायदो आसा म्हणून। आनी त्या कायद्यान अशें बरयलां की नो एग्रीकल्चरल लँड म्हणजे शेतां, कोकोनट ग्रो, मँगो ग्रो हातूंत कांय डेवलपमेंट जावंक जायना। देखून आमकां जाय कितें? आमकां जाय एक यंग भुरगे जे गोंयचे मोगी, गोंयचे प्रेमी, लोकांचे प्रेमी, लोकां लागून झगडटले हे लोक आतां वयर येवपाक जाय। हे लोकांक आमी तेंको दिवपाक जाय। कित्याक जेन्ना आमी एक नवजवान भुरग्यांक आमी तेंको दिता तेमकां आस ना, लोकांचो मोग आसा, तेन्नाच हें गोंय सुदारतलें। प्रत्येक गोंयकार आयज आपल्या घरान म्हणटा की भायर चल्ला तें बरोबर ना, कितें तरी चुकता। पूण ओपनली सांगपाक कोणूच फुडाकार घेना। कित्याक एक भंय आसा। आयज तुमी जे हांगा मोठ्या उपस्थितीन हांगा जर उपलब्ध जाल्यात पळय ह्या मिटिंगे खातीर, म्हाका दिसता हांगा जमलेले आमकां आमी मनीस म्हणून जल्माक येयला आमच्या पाठीक एक कणो आसा आनी तो कणो स्ट्रेट आसा हें तुमी आतां दाखोवन दिलें। बाकी कोणाचे कणे कितले बागवले पळय ते सगळ्यांक खबर आसा आमकां। सो अशी परिस्थिती आयज गोंयांत जाल्या की सगळे कडेन विध्वंस, विकास विकास म्हणटा आनी कितें जाला? विध्वंस चालू आसा। आमकां कितें दाखयता? फक्त कॉन्क्रीटचे रोड, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स आनी सांगता की पळय तुजो विकास जालो। पण तुमकां एक सांगता, जेन्ना जेन्ना कॉन्क्रीटचे रोड आनी डांबर पडटा पळय रस्त्याचेर तेन्ना तेन्ना समजून घेयात की हांगा खंयच्या तरी एका मनशान प्लॉट घेतलेले आसा किंवा हेचें डेव्हलपमेंट जावपाचें आसा। प्रत्येक जाण म्हणटा की गोंयांत जमिनी विकता कोण? गोंयकार विकता म्हणटा, बरोबर न्ही? आमकां आयकपाक येता सोशल मिडियाचेर सुद्दां काही लोक तेंचे जे IT सेलवाले बसल्यात पळय तांकां कांय काम धंदो नासता, तेंचे कमेंट चालू आसता सपनेशाचेर बी केन्ना गोंयांत जमिनी विकता कोण? तर गोंयकार विकता म्हणटा। हांव म्हणटा भायले जे जमिनी घेता पळय ती शेतां आनी हांगा काजू करपा खातीर जमिनी घेना। तांकां खबर आसा की शेत जमीन काजूची बागायती जर आमी विकत घेतली आनी काही जर आमी पयशे पे केले जाल्यार सेटलमेंट करपाक काही दलाल बसलेले आसात म्हणून। हो तांकां विश्वास आसा ह्या लोकांचेर, म्हणून ह्यो जमिनी कन्वर्ट जाता।